तुझे वरदान तुवे केल्या सर्व करगो काम सोमान मोकरू तुझो काळजा मोरान सोया तुझ्या टेंपलाक येता भेटो बलिदान वर्ण मोगा तुझे वरदान तुवे केल्या सर्व करगो काम सोमान मोकरू तुझो काळजा मोरान नमन तुका देवा बाबा नमन तुका जेसू ख्रिस्ता नमन तुका पवित्र ज्ञान नमन तुका त्रिएक देवा नमन तुका देवा बाबा नमन तुका जेसू ख्रिस्ता नमन तुका पवित्र ज्ञान नमन तुका त्रिएक देवा सोम्या तुझ्या जीवनात भाग्यता तुझ्या मोगात आम्ही एक जाता मोगा बांधा सर्व आम्ही जीव काम देता आता तू सोला पै परता सोम्या तुझ्या जीवनात भाग्यता तुझ्या मोगात आम्ही एक जाता मोगा बांधा सर्व आम्ही जीव काम देता आता तू सोला पै परता सोम्या तुझ्या टेंपलाक येता भेटो बलिदान वर्ण मोगा तुझे वरदान तुवे केल्या सर्व करगो काम सोमान मोकरू तुझो काळजा मोरान नमन तुका देवा बाबा नमन तुका जेसू ख्रिस्ता नमन तुका पवित्र ज्ञान नमन तुका त्रिएक देवा मोगाळ भाऊ बहिणीनो रोज हरमायक समर्पिले फिरगजींत रोज हरमायेचें फेस्त सांगत आस आमचें व्हडलें फेस्त आमी आचरण करच्या संदर्भार आयच्या दिसा आमी हांगासर ह्या देव टेंपलांत आसा कुंभरी सुवाळो आयतार म्हणटा पवित्र सक्रामेंतांत आसल्या जेजू थंय आमी दाखोवंक तो भावार्थ सांगत आस आमकां आसतो तो मोग व्यक्त करचो हो दीस आमी सर्व क्रिस्त थंय एक जावन आसा आनी एकवटीत रितीन आमी जियेता हें चिंतून मतीन दवरून हे मिसाचें पवित्र बलिदान पेटोवंक आमी हांगासर सांगता जमल्या वेळार आयच्या मिसाचें प्रधान याजक जावन हांगासर 7 वर्सां निरंतर भोव मोगान हांगासर वावर दिल्लो आमचो फादर जे.बी. क्रास्ता जॉन बॅप्टिस्ट क्रास्ता हे मिसाचें प्रधान याजक जावन बलिदान पेटयता तांकां तुमच्या सर्वांच्या नांवी बरो येवकार म्हणटा हांगासर हो वावर मात न्हय आमच्या देशचिंत वा पुरबायचो वावर 40 वर्सां तांणी केल्यान आनी सांगत आस आतां सेंट अँटनी आश्रमाचे ते डिरेक्टोरी जावन आसात ह्या संदर्भात तांच्या वावरांत आमी सर्व यशस्वी मागतना आयचे मिसाचें पवित्र बलिदान सर्व फिरगज लोकां खातीर आमी भेटोवचें जावन आसा सांगत आस हेर इरादे अशे आसात जीन ट्रिजा आनी व्हॅलेंटीन अंद्रादेच्या आत्म्या खातीर मीस दिता रॉबिन अंद्रादे सांगत आस मेळ्ळ्या उपकारांक अर्घ दिता लिडिया पिंटो क्रिस्टिन डिसोजा सांगत आस अर्घ दिता जुलियट वेगस जल्म दिसाच्या संदर्भार जिविताचे देण्याक बल्ल्याक अर्घ दिता टॅल्विन डिसोजा घरच्या आल्मावांक मीस दिता जुलियट वेगस सामन डिसोजाच्या आत्म्या खातीर मीस दिता नितीश क्वेरा अलेक्स डिसोजाच्या आत्म्या खातीर मीस दिता सेवरिन डिसोजा स्टॅनी डिसोजाच्या आत्म्या खातीर मीस दिता मेरी डिसोजा तशेंच अल्बगक आनी नजरेत कुटुंबाच्या आल्मावां खातीर मीस दिता लुएल्ला आनी कुटाम ह्या सर्व इराद्या खातीर ह्या मिसा वेळार आमी मागया
बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसो. मोगाच्यानो आम्ही एक कुटुंब जावन येवकारिस्ताचें बलिदान भेटोवंक सांगाता जमल्या. आयची देवस्थिती आमचो भवात कार्यान दाखोवंक आमकां आपोवणे दिता. सोमयाच्या मोगा बांदांत एकवटलेली आमी ताचे खातीर आनी ताचे पुरे पेल्याची निस्वार्थी सेवा करूंक हर प्रयत्न करूंक जाय. फळ आशे नासतना सेवा करून खरी क्रिस्ती जिणी आपणावंक आनी त्या जिणी रितीन वाडोवंक बापा लागीं कृपा मागया. तशेंच कोंपरीचो आयतार म्हणजे भाव बांदवपणाचो आयतार संभ्रामच्या ह्या वखदां आमच्या पिरगजीच्या सर कुटुंबांनी माया मोगाचो आनी कृपेचो शिवर वतोवंक आनी आमच्या पिरगज कुटुंबान एकवट संतोष आनी समाधान राज करून दिवून ह्या येवकारिस्ताच्या बलिदाना वेळार मागया. मोगाच्यानो नाईन शहराच्या मेल्ल्या तरणाट्याक जिवंत केल्ल्या वेळार लोकांनी म्हळें देव आपल्या परजेची भेट करूंक आयला. आनी आज ह्या येवकारिस्ता मारिपात जेजू आमची भेट करूंक आयला. जेजूची भेट ताणें आमकां करची, आमकां नव्यान जिवीत दिवंक आनी नव्यान आमचें नवसर्ण सोडोवंक, नव्या उत्सवान पवित्र सभेंत जियोवंक, आमच्या कुटुंबाचे कायदे पाळूंक तो आमकां आदार दिता. आज कोंपरीचो आयतार आमी आचरण करतना त्याच जेजू आमच्या काळजांत आमी घेतना देवाचें उतर आयकतना भरपूर रितीन तो आमच्या संगात रावून दिव म्हणून आमी मागया. आमी बेठोवचें बलिदान देवा बापाक मेस्पा सारकें जमच्याक आमचें पाताक आमी वळखून घेवया. आमी सांगाता उत्साह म्हणया हांव पातकी सर पदवेता देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्या उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडार उच्चारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पथकां केल्यान हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पसत भग्यां सुद्दां संकार मर्ये सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्वरा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. Jesus Christ.
असो परमेश्वर. आमेन, 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 आमेन. प्रार्थुया. आमच्या तुसां खातीर आमी मावनपणी मागया. सर पदवेदारा आनी ससनाच्या देवा, तूं अगणित मोवाळाय सो बाप, तुजे लागीं मागतल्यांक तांकां फावो जाल्ल्या प्रासड आनी तांणी आशेल्या प्रासड तूं दिताय. तुजे काकुळतीन सर आमची पातकां बगस आनी जे आमी मागोंक फुडें सरनाव तें तूं तुज्या उदारपणान आमकां फावो कर. आमच्या समया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्मेच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक. हबाकूक प्रवादेच्या पुस्तकांतलें वाचप. सरेस्परा, केन्ना पर्यंत हांव तुका उलो मारीत रावूं आनी तूं म्हाका आयकूनचो नाय? जुलूम अशें म्हणून हांव तुका बोब मारतां, पूण तूं म्हाका निवारिनाय. खोटेपण म्हाका कित्याक पळोवंक लायताय? तूं अन्यायाचो प्रेक्षक कित्याक जालाय? नास आनी जबरदस्ती म्हजे मुखार आसात. झगडी आनी दुस्मानकाय वडात वतात. तेन्ना सरेस्परान म्हाका जाप दिली आनी म्हळें, दर्शन बरोवन दवर आनी तें सोंपेपणी वाचूंक जावचे खातीर फळयांचेर तें बरय. हें दर्शन आपल्या नेमलेल्या काळा पसत तें शेवटा विशीं उलयता आनी तें फुटयना. तें घाळाय करीत जाल्यार ताची वाट पळोवन राव, कित्याक तें खरेंच येतलें. तें येवंक लांब काळ लागचो ना. पळय, जो मनीस प्रमाणीक न्हय तो नांच जातालो, पूण प्रमाणीक मनीस आपल्या विश्वासीपणा वरवीं जियेतलो. देवाचें उतार हें. देवाची उडोवकार. सुताडो तुमकां आयकत जाल्यार तुमची काळजां दारूण करिनाका. येया संतोषान सर्वेस पोराक उल्हासया. आमच्या तरानाची कडप जावन आसलेल्या स्तुती करू ताची सोमोयेव्या. गीता गायनानी ताची कीर्त गाव्या. सर्वेस पोरां सुताड्यो तुमकां आयकत जाल्यार तुमची काळजां दारूण करिनाका. येया सिर पडून ताका आराधन करया. आमकां रचलेल्या देवा हुजीर दिव्यांनी पोडया. तो आमचो देव, आमी ताच्या सर्वाच्यो शेलियो. तोपूस करून सांबाळता तोही. सर्वेस पोरां सुताड्यो
दारुण करी नाका. सांपावलून तिमोतीक बरयल्ल्या दुसऱ्या पत्रांतले वाचप. भोव मोगाच्या पुता, हांवें तुजे वयर वेळार देवान तुका दिल्ल्या देण्याचे केण जळाशें कर म्हूण हांव तुका उलो दितां. देवान आमकां भियोंक करता तो आत्मो दिवंक ना. आमकां बळवंत, मोगाळ आनी स्वनियंत्रीत करता तो आत्मो दिला. तर आमच्या सोम्याक आनी ताजो कैदीक जाल्ल्या म्हाका साक्ष दिवंक लजे नाका. बगार देवाचे सक्तेचेर पातयेवन सुवार्ता परगटच्या कश्टा वावटींत म्हजे सोवे भागीदार जा. क्रिस्ता जेजूतय भावार्थान आनी मोगान म्हजे तावन आयिल्ली ती निश्चित शिकोवन तुजो आदर्श करून घे. आमचे थंय वस्ती करता त्या पवित्रत्म्याच्या आदारान तुजे तबेन दिल्लें सताचें मोलादीक दिर्वें सांबाळून व्हर. देवाचे उतार हें. देवाचे उद्गार. उद्गार. Alleluia, 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 Alleluia. सोम्याचो शब्द ससनाक बाळटा. हो शब्द म्हळ्यार तुमकां परगट केल्ली बरी खबर. Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. लुका परमणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सोम्या. एक पोटी दमदूस सोम्या लागीं म्हणाले, आमचो भावार्थ सडे. सोम्यान तांकां सांगले, एक सासवाच्या कानातीतलो भावार्थ तुमकां आसा जाल्यार ह्या तुतीच्या रुखाक तुका सुमटून काण दर्यांत वचून उबो जा म्हूण तुमकां म्हणूंक जाते आनी तो तुमचे उतार आयकतो. तुमचे मदले एकल्यान जो तांबडूंक वा बोकड्यान सोडूंक म्हूण एक साकर दवरलो म्हूण चिंत्या. तो कामात हांव पाटी येताच विग्गी वच आनी जेव म्हणून धनी ताका सांगितवे. तशें मनशा बदलाक वच म्हजें जेवण तयार कर, पेंटा बांदून म्हजें जेवण जायसर म्हाका वाडूंक राव आनी उपरांत तूं जेव म्हूण तो म्हणटा न्ही. आपणे फरमायले केल्ल्या खातीर त्या साकरा सोताक कांय उपकार बावुरता. तशेंच तुमकां फरमायलें सक्कड कण जाताच तुमी म्हणा जाय. कितें म्हळ्यार आमी साकर आमी करी जें आसलें तें मात्र आमी केलां. देवाचें उतर हें. वंदनी तुका क्रिस्ता. क्रिस्तांतय मोगाच्या बाबांनो आनी भयणीनो आनी भुरग्यांनो, कॉम्प्रिसो आयतार इंग्लीश भाशेंत कॉन्फ्रटर्निटी संडे. कॉन्फ्रटर्निटी संडे म्हळ्यार ह्या कॉम्प्रिसो आयतार म्हळ्यार तुमी येदोळीचो प्रस्तावनांत आयकलां, भाव बांदोपणाचो आयतार. हें भाव बांदोपण खंय थावन आमकां येता.
तो आयतार आमी आचरण करचें जाल्यार हाचें मूळ कितें आसा भाव बांदवपण आनी भाव बांदवपणाचें मूळ आसा आल्तारेर येवकारिस्ताच्या साक्रामेंतान ह्या येवकारिस्ताच्या साक्रामेंतांत जेजून हे मूळ थंयसर आमकां दवरलां घेयात आनी खायात आनी ही काल्स तुमी पियेयात आनी म्हज्या उगडासाक तुमी करात म्हणून सांगून आनी कितले फावटी तुमी ही काल्स खातात काल्स पियेतात आनी हो उंडो खातात तितले फावटी म्हजें नांव तुमी परगट करतल्यात म्हूण सांगिल्लें आसा आनी अशें भाव बांदवपण सोम्यानूच घडोवन दवरलेलो एक साक्रामेंत आनी तो आज आमी हांगासर आचरण करता सबार गणितां पवित्र पुस्तकांत बरयलेलीं आसात भाव बांदवपणाक पुराक जमची भाव बांदवपण जेजून ताची लोकांची भेट करची नायन शहराच्या तरणाट्याक जिवान करतना सगळ्या हळ्ळेच्या लोकांनी एक उद्गार केलो देव आपल्या परजेची भेट करूंक आयला आनी ह्या येवकारिस्ताच्या साक्रामेंतान ह्या देवाच्या उतरान जेजू आमची भेट करूंक आज येता जेजू भेट करूंक आयलेली थोडी गणितां तुमच्या मुखार हांव दवरतां जेजू पुनर्जिवन जाल्लें तो एक काळ जेजूचेर फातयेनी दवरन लोक असो संको सडत आसलो जेरुसलेमांत समारियांत जुदेयांत आनी दामस्कांत जेजूचेर फातयेनी दवरन लोक संको सडलो हें संको सडलो पळोवन थोड्यांक तें जावना देखून थोड्यांनी तें मुखेलपण काण गेलें हे सोडून आमची परजा हांकां नाश करीचे हांकां हांचे अंत करीचे म्हणून चिंता पटिल्ल्या वेळार साऊल म्हणलो ताच्या गांवच्या श्रेश्ठ याजकाचर थंय वता आनी परमिशन काण घेता म्हाका दमस्काक धाडन हांव थंय आसच्या स्त्रियांक भुरग्यांक आनी व्हडांक हाडून जेलान घालता आनी तांकां दग दिता आनी तांचो संवार करता म्हणून परमिशन काण घेवन आपल्या गोड्यार बसून ताच्या सांगात्यांक काण घेवन दमस्काच्या वाटेर गेल्ल्या वेळार तो गोड्यात धांवन सकला पडटा एक जगल्याने ताका मारता आनी तो वळ ताका आयकता एक ताळो सावला सावला म्हाका कित्याक दग दिताय कोण सोम्या तूं म्हणून सावलान विचारलें म्हाका तूं दग दिताय सोम्याक तूं दग दिताय त्या घडये सावलाच्या जिन्यांत यू टर्न जालें दमस्काची वाट फाटीं आयली ताच्या जिवेतांत एक नवेपण आयलें जेजू ताका जगणे मारिपात भेटुल्लो ताच्या जिवितांत संपूर्ण रितीची एक बदलावण जाली सावलो आसलो तो पावलो जालो आनी ताच्या जिवितांत सुवार्ता प्रगट करूंक तो जायते मिनत घेता आनी सोम्या एकल्याक मात्र परगडटा म्हणून तो उसारता पावलो न्हू 4 मिसां पयना हाती घेतली एक ल्हान 2 दिसांची पयना न्ही ही वर्सां काटल्याची पयना तशेंच 14 पत्रां बरयलीं विविध पवित्र सभेक आनी हर एकल्यांक थंय तो गेलो तांचो भावार्थ ताणें तीर केलो घट केलो तो म्हणटा 3 फावटी बंदन पडलो 3 फावटी हांव मरोन वाचुल्लो 3 फावटी म्हजें तारू फुटुल्लें एक रात एक दीस हांव दर्यांत आसुल्लो सोरांचें बें आनी दुस्मानाचें बें ह्या सगळ्या मदें जेजूची स्वार्थ हांवें प्रगट करूंक मुखार येता देखून तो गालातकारांक बरयलेल्या 2ऱ्या अध्यायांत 20व्या वळेन सांगता हांव न्हय आतां हांव जियेता बगार क्रिस्त म्हजें तें जियेता हांव न्हय पळय एका काळार गोड्यार बसून तालवार हालोवन क्रिस्तांवांची संवार करूंक भायर सरलेलो आतां म्हणटा क्रिस्त म्हजें तें जियेता न्हय हांव पावलो न्हय जियेता बगार क्रिस्त म्हजें तें जियेता म्हूण सांगता कसली बदलावण जेजूच्या एका भेटे मारिपाक
जेजूची भेट केल्ल्या पैकी आनी एकलो आसा नव्या सोल्ल्यांत. तो एक टॅक्स कमिशनर. तो सादारण असो मनीस न्ही, व्हडलो मनीस. जेजू ताची भेट करूंक गेल्लो. आनी ही भेट कशी जाली काय म्हळ्यार त्या दिसा तो जेजूक पळोवच्या रुखार मात रुखार सोडून बसलो. तो ताचें नांव आसा जाकेव. आनी जाकेवाक जेजून पळोवन, जाकेवा आज म्हाका तुमगेर येवचें, आज म्हाका तुजी भेट करचें, आज म्हाका तुमच्या घरा येवचें. आनी जाकेव सारा सकला देवलो आनी जेजूक तो ताच्या घरांत ताणें स्विकार केलें. आनी ताच्या घरांत तो आसल्या वेळार जेवणार सकाळा मध्ये तो उठोन कितें म्हणालो, म्हज्या आस्तीचो अर्दो वांटो हांव दुर्बळ्यांक दितां. जर तर हांवें कोणाक लुकसाण केलां जाल्यार 4 वांट्यांनी हांव पाटीन दिता म्हणालो. सो मी म्हणालो, आज ह्या घराक बाचावी आयल्या, आज ह्या घराक बाचावी आयल्या. जेजूचे बेटे मारिपात टॅक्स कमिशनर, एक दुडवादीक मनीस, एक सूंक वसूल करचो मुखेली जेजूचो पाटलाव करूंक शकता. मोगाच्यान ताच्या जिवितांत जेजूचे भेटे वरवीं ताच्या जिविताचें परिवर्तन जालें. ताच्या जिविताची नवी दिशा ताणें देखली. आनी अशें जेजूच्या भेटे वरवीं ताच्या जिवितांत नवेंपण हाडलें आमकां आज एक प्रेरण जालां. बेनी हिन हाचें नांव तुमी आयकलां जावं पुरो. थोड्या वर्सां पयलें आमच्या गांवांक तो बेंगलोराक आयिल्लो. हांव चिंता थोडी म्हणी तुमच्या पैकी थोडी गेल्लीं आसून जावं पुरो. नावाडीक प्रसंगदार आनी जायती आजापांक केलोलो हो मनीस बेनी हिन. तो एक फावटी ताच्या सभेक, हो एक कातोलीक न्ही, हो एक पेंतेकोस्ताच्या पवित्र सभेचो इस्रायलचो एक क्रिस्तांव. तो एक फावटी ताच्या लोकांक उद्देशून कितें म्हणलो की म्हळ्यार, मोर पीपल आर हील्ड in a Catholic church during Holy Communion. कातोलीक पवित्र सभेंत कुमगाराच्या वेळार जायतीं आजापां जातात म्हणून पेंतेकोस्ताचो एकलो मनीस ताच्या परजेच्या लोकांक तो सांगता. आमकां हर एक फावटी मिसाच्या बलिदानांत आमी हांगासर आयल्या वेळार आमी सकट सांगात येवन एका कालसींतलें एक उंडो जावन आमी घेतलेलो आमी सकट घेता आनी आमच्या जिवितांत नवेंपण आमी जडटा, हुरूप आमी जडटा, धैर्य आमी जडटा, आमची अस्कतकाय आमी बळवंत करता आनी हांगासर जातात निरंतरी एवकरिस्ता मारिपात आजापां. ती ह्या एका बेनीन तांणी समजली आनी आज आमी समजोवंक प्रयत्न करया आनी ह्याच सम्याक एवकरिस्ता मारिपात भेटोवंक आमी आदार मागया. जेजून भेट केल्ली आनी एकली स्त्री आसा. जेजून भेट करूंक तो एका दनपारांच्या वेळार जाकोबाच्या बांयच्या काट्यार बसता. एका स्त्रियेक तो राखून रावता. तो ती स्त्री थंयसर उदक काडूंक येता. जेजूक भोव बरी तान लागली पूण ताचे कडेन नासलो कोळसो आनी राजू आनी त्या स्त्रिये कडेन आसलो राजू आनी कोळसो. आनी जेजू तिचे कडेन विचारता, म्हाका इल्लें पिवंक उदक दी. ती आर्ग्यू करता जेजू कडेन आर्ग्युमेंट करता. तूं कोण? तूं जुदेव, हांव समार्यकार, आमचे मदें वांटे आसात, आमचे मदें उलोवणें ना. ती तर्क करीत आसा. आनी तितलें मात्र न्ही, ती म्हणटा तुजे कडेन राजू ना, तुजे कडेन कोळसो ना, तुका कशें उदक तूं पियेताय. आनी जेजून एका सवालाक ती सगळी बदलली. एकच एक सवाल, तुज्या घोवाक आपोवन हाडून घे. ती म्हणाली, तूं एक मेस्साया, तूं एक सोडवणदार. तितलें सांगून ती रावली ना. फाटीं धांवून गेली समार्याच्या गांवांक. हळ्ळेक धांवून वचून हेर लोकांक तिणें आपोवन हाडलें. कोण जेजूक भेट्टागी तो ती खबर हेरांक सांगताच. तो सांगिनासतना राविना. कोण जेजूची भेट करता, जेजू तुमची भेट करता जाल्यार आज ह्या हर एक दिसा ती बरी खबर तुमी हेरांक सांगिनासतना रावंक जायना. आनी ह्या एका स्त्रियेन तें दाखोवन दिलें. जेजू तिका भेटलो आनी त्या मारिपात
तिच्या जिवितांत ते बदलावण जाली, तिच्या जिवितांत बदलावण जाली आनी स्वार्थ प्रगट करचो वावर जेजू चोडवनदार, जेजू मेस्साया म्हाका मेळ्ळो म्हणून सगळ्या गांवांक सांगून ती गेली आनी अशें बरी खबर प्रगट करची एक प्रथम स्त्री नव्या सल्ल्याची जावंक पावली. आनी एक गजाल तुमच्या मुखार दवरता. जेजून भेट केल्ली ती भोव अपुरबायाची लुकाच्या 26व्या अध्यायांत आमकां वाचूंक मेळटा. जेजू जिवंत जाल्लो एक वेळ, जेजू जिवंत जाल्ल्या वेळार 12 जाण आपोस्तल भारी उमेदीन जेजू फाटलाव करूंक लागले. तांणी चिंतलें त्या 12 कुडयांचे सकळ आमकां प्रधानमंत्री मुखेल वावर आमकां दितलो म्हण चिंतलें. पूण ताका कुर्सार मारलो, तो मेलो, ताका पुरलो, ताका पंडान दवरलो आनी तिसऱ्या दिसा पळयतना पंडांत येना. सक्कळे आपोस्तल कंगाल जाले. पेद्रू म्हणालो हांव मासली धरूंक वेता. जो आमच्या 21व्या अध्यायांत 3ऱ्या वळींत हांव मासली धरूंक वेता, पुरो म्हाका तुजो सावास पुरो म्हणालो. उरले आपोस्तल म्हणाले आमी तुज्या सांगाता येता. आनी 2 जाण क्लेओफस आनी ताचो एकलो इश्ट जेरुसलेम सोडून एमावसाक गेल्यात. वाटेर चलते येतात. पवित्र पुस्तक म्हणटा तांची तोंडां बावुरली, बेजाराय आसली. सूर्य बुडतलो एका रितीचो अर्थ आसा. सूर्य बुडतलो म्हळ्यार जिवितांत सूर्य बुडलो तांच्या. आनी अशें सक्कळे निराश जावन फाटी गांवांक वेचे एका संदर्भार जेजू तांच्या सांगाता चलता. तांचे दोळे बांदिल्ले बरे जाल्ले म्हणटा पवित्र पुस्तक. घरा वचून उंडो मरतना ताची वळख तांकां मेळ्ळी आनी त्या घडये ते रावले नात. फाटीं 7 मायलां एमावसा थावन फाटीं रातींच ते गांवांक जेरुसलेमाक ते फाटीं आयले. हेर आपोस्तलांक म्हणाले आमी जेजूक देखला, आमी जेजूक पळयलो, जेजून आमची भेट केली. तो नीज जावन जिवांत जाला. आनी अशें मोगाच्यान कोण जेजूक भेट्टा गी, ह्या जेजू कोणाक भेटोवंक येता गी ताका वगो रावूंक जाय. नाजाल्यार ते कित्याक सकाळीं उठून वयचे येताले म्हूण सांगते आहले ना, ते रातींच उठून फाटीं आयले. स्वार्थ प्रगट करूंक जेजून दिलेलें एक विशेष गडीत म्हणल्यार आमी समजता. स्नेहालयाचो जोझफ क्रास्ताची वळख आहा तुमकां. एका दनपारांचें कोडयाळच्या एका हॉटेलांत जेवन भायर येताना चारांनींत एक स्त्री उदक पियेतली पळयल्लें घडीत तिका खावंक दिलें आनी उदक दिलें, बोतलेंत उदक दिलें. त्या घडीतांत ताचें जिवीत बदललें. एक ड्रायव्हर जावन आसलेलो एक मनीस आज दुर्बळांची गळतादारणांतल्यांची सेवा करता. जेजू भेट करूंक येता. विविध रितीन जेजूची भेट आसा. नव्या सल्ल्यांत जेजूक विविध रितीन भेट करूंक आयिल्लो आनी आज तो विविध रितीन तो भेट करूंक आमची भेट करूंक येता. आमची भेट करूंक येता बेश्टें न्ही. आमी भाव बंदापणाच्या जिवितांत जिवच्या. आमच्या कुटुंबांत दादल्यान आनी स्त्रियेन, भुरग्यान आनी व्हडांनी ल्हानांनी सगळ्यांनी एकवटीत मनोभावान आमी जियेल्यार हर एक कुटुंब हे जियेता जाल्यार फिरगस कुटुंब आमी ते जिवंक शकता. पयलें सुरवात जायची आमच्या घरांत भाव बांदवपण. आज आमी कोंपरीचो आयतार म्हणून व्हडा संभ्रमान हो आचार केलो जाल्यार हांगासर उरतालो. पूण घरा आमी संभ्रम करचे. आज हांगासर म्हाका भेट करूंक आयिल्ले जेजूक घरा व्हरया. घरा सांगया आज म्हाका कुमगार खण घेताना देवाचें उतार वाचतना जेजू म्हजे कडेन उलयलें बरें म्हाका जालें. कितें गे म्हज्या जिवांत कालंगी सरयलें बरें जाता, कितें गे म्हाका घाम आयले बरें जाता, कितें गे म्हाका दग जाता. जेजू म्हजे कडेन उलयता. आज जेजू म्हज्या घरांत आज उलोवं दी. जेजू म्हज्या जिवितांत म्हाका तो भरपूर रितीन बदलावन हाडून दी. म्हज्या कुटुंबांत सांगात दवरूंक, एकवटान जिवंक, बरें करून उलोवंक, समाधानान रावंक, मोगान जिवंक. देखून आज हांगासर आमी येता. हे मिसाचें बलिदान भेटयता. ताबेर्नाकांत जेजूक दवरता. तो जेजू आमकां केदार राखण आसा.
गरज पडटना आनी केदाळ फुरसत आसतना ह्या सोम्याक भेट करूंक येवचें एक अभ्यास एक रीत आमी आमच्या जिवितांत करूंक सुरवात करची बरी. वा केदाळा एक गरजेक ह्या जागांक भेट करूंक येताना सक्रामेंताक वचून भेट करन जेजू म्हाका राखून रावला म्हणल्यार भावनान ताका मेळचें एक नवो रीत आमच्या जिवितांत सुरवात करूंक पडप. जेजू आमची भेट करूंक येता. तो 100 बकरे आसले, 100 बकऱ्यान एक बकरो सुकोन गेलो ताकाय सोदून तो येता. जेजू आमकां एकल्यांची भेट करूंक येता म्हणलें आमी ह्या गणिता मारिपात उडास दवरचें. बांयच्या काट्यार बसून आसलो जेजू त्या स्त्रियेक राखून रावलो. जेजून स्त्रियेची भेट केली. सुंका काट्यार बसून आसलेल्या माथेवाक जेजून भेट केली. गालिलेयाच्या सरोवराच्या वेळेर झाडां सामा करचे पेद्रू आनी जोआम जेबेदेवाचे पूत जाकोब आनी आंद्रे हे तांच्या जिवितांत जेजू तांकां भेटलो. पण सगळ्या वांजलांत पळया आमी वचून जेजूक भेटले थोडी गणितां आसात. पूण चड गणितां जेजून लोकांक भेटचें, जेजून लोकांक वचून मेळचें. देखून आज तो जेजू आमकां भेटोवंक आतां तयार जाला. ह्या उतरांत आमकां मेळ्ळो तो आनी एवकारिस्ताच्या बलिदानांत तो आमकां मेळटलो. आज तो आमचे मदें येताना ल्हानशी एक मागणी करया. आयच्या वांजलांत तें आमी आयकलें, सडय आमचो भावार्थ. तो उंडो ल्हानसो एक उंडो त्या कालसींतलो दाकांचो रोस आमी घेता आसतना आमच्या जिवितांत सोम्या गड्या मागया, सडय आमचो भावार्थ. उबे रावया. आमचो भावार्थ पवित्र सभेन शिकयल्या स्वता थंय त्रिएक देवा थंय आतां उसारन आमी सांगता म्हणया. सतमंतां देवाक, सर्वपदवेतरा बापाक, सर्गार कुटुंबाच्या रचणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताचे एकल्या पुताक आमच्या सुमयाक तो पवित्र आत्म्यार गर्भे संभावलो, आमकां मर्यादान जल्मालो, पावस पिलात काल ताणें कस सुचले, ताका कुसाल जडलो, तो मेलो आनी ताका निकेपिलो, तो मेल्ल्या मदें देवलो, मेल्यांतलो बदलून जिवान जालो, सर्गार सरलो, बापाच्या उजव्या बसला, तेन्तान जिव्यान मेल्ल्यांची मनसूब करून घेतालो. सतमंतां पवित्र आत्म्याक, कातोलीक पवित्र सभेक, भक्तांचो एकठार, पत्त्यांचें भक्तांनी, फुडेचें जिवान पावन ससनाचें जिवीत. आमेन. सर्गीच्या मोगाळ बापा, सडय आमचो भावार्थ. एवकारिस्तांतय आमचें जिवीत बांदून हाडूंक तूं आमचें उगम, तूं आमचें शिखर म्हूण वळखूंक तूं आमकां फावो कर म्हणून आमची मागणी तुका भेटयता. मोगाळा बापा, पवित्र सभेच्या मुखेल्यांनी भावार्थ परगट करचो वावर करता आसतना तांची जिणे रीत हेरांक एक देख जायशे कर. तांणी उतरांनी तशें करण्यांनी तुका साक्ष जायशे. तुज्या पवित्र आत्म्याच्या स्पिरितान तांकां भरमून मागतां. बापा आमचे मागणे आयक. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या देशाच्या फुडाऱ्यांनी समाजाच्या बऱ्यापणा खातीर वावरूंक, संविधानाची मोलां उखलून धरून लोकांचे हक्क राखूंक व्हरूंक तांकां प्रेरीत कर म्हूण मागतां. बापा आमचे मागणे आयक. आमचे दियेसीजीन पवित्र सभा कोरो भावार्थाचो जमो जावच्याक सर्व क्रिस्ती परजेन खऱ्या मागण्याचो आनी साक्रिफिसाचो मनोभावान आनी एकवटान जियोंक दया कर म्हूण मागतां. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या फिरगजेंत आसच्या सर कुटुंबां राख आनी सांबाळ. देवाच्या उतराचेर भावार्थ दवरून निस्वार्थ मनोभावान एकामेकाच्या मोगाच्या सेवेन एकवटी जावंक तुजो आदार दी म्हूण मागतां. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या भुरग्यांचेर आनी युवा जाणांचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल. ती वाडून येता आसतना माध्यमाच्या प्रभावाक वळख
वाईट चलये बली जायनासतना खऱ्या क्रिस्ती मनशापणाच्या मौल्याने घट जावन जियोंक तांकां कुरपेन बर म्हण मागता येवकारिस्ताच्या मेजा बोवारे हजर आसल्या आमी हर एकल्यान क्रिस्ताच्या कुडी रक्तान घट जावन ताच्या मिसावान वांटो घेवन बावाडता साक्ष जावन जियेशे कर म्हण मागता आमच्या कसके गरजां खातीर एक घडीभर मौनपणी मागया. मोगाळा जेजू भाव बंदापणाचो अर्थ समजल्ले आमी आमच्या जिवितांत आमच्या कुटुंबांत हो भरपूर रितीन आमी जियोंक तशेंच फिरगस कुटुंबांत आमी एकामेकांतय संतोशान जियोंक तुजी कृपा आमकां दी. हे मागणी आमी करता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. म्हज्या बाबा भयणीनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देव बापाक मानता सारकें आमच्याक मागात.
सर्वेस्परा तुवें स्थापून आमकां भेटोवंक फरमायलाय तें बलिदान आमच्या हातांतलें मानून घे. तुज्या सेवेक ही सोडवणेची पवित्र रीत संभ्रामून आमचो कायदो आमी पाळता आसतना तिचे वरवीं आमकां तूं अदीक अदीक पवित्र कर. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व पदवेदारांनी ससनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. तुजे सगळे आमी जियेता भोंवता आनी आसा आनी ह्या संवसारांत आसतना न्हयच तुजो आमी मोग करता. बागार ससनाच्या जिविताची मेळटा आमकां खात्री. तुज्या पवित्र आत्म्या वरवीं जेजूक तुवें पुनर्जिवंतपणांतलो जिवंत केलो. ताच्या पुनर्जिवंतपणाचें प्रथम फळ कशें त्याच पवित्र आत्म्याक आमी घेतला. देखून ससनाक आमकां मेळटलो तो पास्काचो गोड बगूंक आमी बरवशान रावता. त्या पासत आतां देवदूतां बराबर तुजे आजापांच्या पदवेची दिनवाशी काळजान आमी स्तुती गायता. बापा खरोच तुम पवित्र तूं सगळ्या पवित्र तुजी तुका सगळे तुजे रचना तुका वखणटा. कित्याक तुजे तावन जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता आमच्या सोम्या वरवीं पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन सर जीव आनी पवित्रपण उपजता. उदेंतितन असतें ते पर्यंत तुका एक निर्मळ भेटवणी करच्याक एक आशा परजातूं जमयत आसाय. देखून बापा कलतेपणी आमी हे मागणी करता तुका भेटोवच्याक आमी हाडल्यान ती देणी त्याच पवित्र आत्म्या वरवीं तुज्या पुता आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगा जमच्याक तूं पवित्र कर. ताचीच आज्ञा पाळून आमी हो संस्कार संभ्रमता. तो पराधीन जाले ते राती ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची.
तेच परी जवान जातच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस घेयात आनी आंतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सस्नीक कराराचें रगात पातकांचें बॉक्सांनी मेळच्याक तुमचें पसत आनी समेस मनशां पसत तें वारोवतलें हें म्हज्या उडासाक करात. Babat sagut pergatoya सोम्याची तुझे मरण आम्ही समारंभता तुझे पुनर्जीवन पावून आम्ही बळगता तुझ्या येण्या सोम्या जेजू आम्ही अत्रेता. बापा आमचे सुडोवणे पसत तुज्या पुतान सोंसलेल्या कश्टा मरणाचो ताच्या आनंदभरीत पुनर्जिवनपणाचो आनी सर्गार चडण्याचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी तो परत येतलो म्हूण ताची वाट पळोवन आसा देखून आमी उपकारी काळजान हें जिवीत आनी पवित्रपण दिता तें बलिदान तुका समर्पिता. जे बलयेन आपल्या मरणान आमकां तुजी इश्टागा जडल्या तीच बली आतां तुजी पवित्र सभा तुका मिटयता तिचेर तुजी दयाळ दिश्ट आनी तुज्या पुताच्या कुडीन रक्तान पसताय तांकां ताच्या पवित्र आत्म्यान भर आनी जेजू सवें एक कूड आनी एक आत्मो आमी जाम कुनिर्मी. तुका भेटयलेलें सस्नीक दान तो आमकां करूं आनी अशें देवा माये भाऊ भगिवंत ओंकार मरयेच्या तिसोपती भगिवंत जुजे तुज्या भगिवंत दमदुतांच्या वैभवी रक्षाक्षांच्या सांजुजे वास तशेंच मारिया बोवाडी सुमेस भक्तां सांगता तुवें सोडून काडलेल्याचे दायजांत आमकां वांटो मेळो ताच्या विनोनेन आमकां निरंतरी मेळटलो म्हूण आमी विश्वास दवरता. बापा हे बलये वरवीं आमकां तुजी इश्टगात मेळ्ळी तिचे वरवीं सगळ्या संवसाराक शांती आनी तारण फावो कर म्हूण आमी मागता. तुज्या साकरा फ्रांसीस आमच्या भगिवंत बापाच्या पीटर पावल आमच्या गोवळी बापाच्या सांगाता पवित्र सभेच्या सुमेस्त गोवळी आनी मुणयारां बराबर तुज्या पुतान तुका जोडून घेतलेले सगळे पुरजे सांगाती ह्या संवसारांत वाडसुरे तुज्या पवित्र सभेक भवर्तांत आनी प्रितीमोगान थीर कर. तुझे उजीर तुवें एकठांय केल्या ह्या तुज्या कुटुंबाची मागणी दयेन आयकून घे. कनवळ्या बापा संवसारांत पडलेल्या तुज्या भुरग्यांक दया करून तुजे थंय एकठांय आमच्या मेल्ल्या भाव भयणीक आनी तुजे इश्टागतीन ह्या संवसारांत अंतरलेल्या सोमेस्तांक मैपासान तुज्या राजन घे. थंय आमी तुजी महिमा बघून ससनाक दोशी जातल्या म्हूण आमकां बरवसो आसा. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं ताचे उदेशीं सगल्यो बऱ्यो वस्तू तूं संवसाराक वांटून दिताय. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपदवेदार बापा सरवंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमच्या सोडूनदाराची आज्ञा आमच्या मनान दवरून ताणें शिकयलेले मागणे आतां आमी सकट सांगता म्हणया. आमच्या बापा सर्गेच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां ये तुजी खुशी सरगार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकल्ल्या मोक्षितां तशें आमची पातकां मगस आनी आमकां ताळ्ळें पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार.
सर्वेस परासोर वायटांतले आमकां निवार दया करून ह्या जिवितान सबस काय आमकां दी सर्गेंचे भाग आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरवशान आत्रेकतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर पातकांनी सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय समया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुता म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकाचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बाबटाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ तूं जी येताय राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक समयाची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसो एकामेकाक आमी शांती दिवया जेजू आमची भेट करूंक आयला देवाची शेळी संवसाराचें पाप करता ती शेळयेच्या जेवणाक आमकां पेयल्यांत आमी सुभागी समया तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका पवना पूण तुज्या उतरणच म्हाका भलायकी मेळटली मंदिर हे नंद जाऊ तुझ्या येण्या
एक मेरून सोदून वेता वालचे जरी सौम्या हांव सोदता तुका ताचेच बरी एक मेरो सोदून वेता वाळचे सरी सौम्या सोदता तुका ताचेच बरी केन्ना तूं येतलो वेंगेन म्हाका घेतलो राखता सौम्या तुका म्हजो जीव केन्ना तूं येतलोय वेंगेन म्हाका घेतलोय राखता सौम्या तुका ओ म्हजो जीव कितलो संतोष भोगता काळजांत तूं येताय म्हणून ह्या घरांत नांव सौम्या तरी राखता येण्या मंदिरे नंदन तुझ्या येण्या कितलो संतोष भोगता काळजांत तूं येताय म्हणून ह्या घरांत प्रार्थूया. सर पदवेदार देवा आमच्या मोगाळ बापा आमी घेतला त्या संस्कारा वरवीं आमचे काळजांत दोसकायन भरूं आनी आमचें क्रिस्ती जिवीत घट आनी फळादीक जावं आमचें काण जेवण कशें जिवान जेजूक घेवन जेजू सारकीं आमी जावंक पावूं असल्या रुपांतर ह्या बलिदानाचो फळ जावं दी म्हूण मागता क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसो. तुझे सोबे आसो. प्रत्येक ह्या मिसाचो आज भाव बंदापणाचो आशिर्वाद जोडूंक आमी आतां तकली बगोवया. सर पदवेदार देव तुमकां वायटा विघ्नांतली निवारूं आनी तुमचें जिवीत सगळ्या बऱ्या देण्यानी भरूं. सराना तसलो आनंद तुमकां फावो जमच्याक तुमची काळजां आपल्या उतराक तो आयती करूं. कितें बरें आनी सारकें तें समजून आमच्या बापाच्या खुशे प्रमाणे चलोवंक आनी अशें सर्गींच्या सुखाक पावोवंक आमकां फावो जावं. आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पुत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. मोगाळ भाव भयणीनो कुंभरेचो आयतार तरी आमकां आज पुशाव काडूंक अवकाश नातल्या वरवीं साध्य नातल्या वरवीं आमी आराधना करता सुमेस्तानी दिमी गेलची. Sogri, sagra.
मंगळा सोम्या तुवें ह्या संवसारी आसतना जाकेवाची भेट केली, मातेवाची भेट केली आनी आतांय आमची भेट करूंक तूं हांगासर आसाय. तुका आमी अर्गां दिता. तुज्या भेटे वरवीं समार्ये ताची स्त्री जिणी परिवर्तन जावन स्वार्था प्रगट करूंक लागली. एमावसेच्या वाटेर आजच्या शिसांक तुवें भेट केले वरवीं जिणेंत निरासपण, दुबाव, कश्ट अनवरां सकट पयस करून संतोशान बरोवंक लागले. आज तुजे मुखार आमी हांगासर आयल्या. तूं आमची आतां भेट करताय. ह्या व्हडा आत्रेगान आमी हांगासर आसा. आमची मनां, आमची काळजां तूं जाणाय. आमकां गरज आसची कृपा संतोशान जियोंक, मोगान जियोंक, एकवटान भाव बांदवपणान जियोंक ती कृपा तूं आमकां फावो कर. ह्या फिरगस कुटुंबाक तुवें दिल्ल्या सर कृपे देण्या खातीर आमी तुका अर्गां दिता. आमच्या याजकांक, आमच्या धार्मिकांक, आमच्या लायक भाव भयण्यांक, आमच्या लायक फुडाऱ्यांक, मुखेल्यांक, युवाजनांक आनी भुरग्यांक तुवें संतोशान जियोवंक, सांगात हाडूंक जायते फावटी तुवें आमकां आदार दिलाय. ह्या पासत तुका आमी अर्गां दिता. आमकां पयन करतना तुवें आमकां पयनांतल्यान तुवें राखलाय, आवागडांतल्यान राखलाय, जगलनांतलें, गडगड्यांतलें, आवरांतलें, वादळांतलें तुवें आमकां राखलाय. ह्या पासत तुका आमी अर्गां दिता. मंगळा सोम्या तुज्या भेटे वरवीं आमी प्रसन्न जाल्या. तुज्या भेटे वरवीं आमच्या काळजांत संतोश उदेवून आयला. तुज्या भेटे वरवीं आमच्या जिवितांत परिवर्तनाची चिन्नां उदेल्यांत. तुज्या भेटे वरवीं आमच्या काळजांत एकवट माया मोग हाडूंक करीचे म्हणून आमकां आमच्या मतीक सुचतालां. ह्या सर्वा खातीर तुका आमी अर्गां दिता. तुमचे जबाब अर्गां आनी होगलाप तुका जेजू. अर्गां आनी होगलाप तुका सोम्या जेजू. आमच्या खातीर ह्या साक्रामेंतांत रावल्ल्या खातीर अर्गां आनी होगलाप तुका सोम्या जेजू. आमचे जतन तुवें घेतिल्ल्या खातीर अर्गां आनी होगलाप तुका सोम्या जेजू. साक्रामेंताद्वारे आमकां आशिर्वादीत केल्ल्या खातीर अर्गां आनी होगलाप तुका सोम्या. साक्रामेंताच्या हजरे मारिपा समाधान दिल्ल्या खातीर अर्गां आनी होगलाप तुका सोम्या जेजू. येवकारिस्ता मारिपात आमचे तें आजापां केल्ल्या खातीर अर्गां आनी होगलाप तुका सोम्या. येवकारिस्त सेवक आमकां फावो केल्ल्या खातीर अर्गां आनी होगलाप तुका सोम्या जेजू. येवकारिस्ता मारिपात आमकां सांगाता दवरल्या खातीर अर्गां आनी होगलाप तुका सोम्या जेजू. येवकारिस्ता मारिपात आमकां एकवटान जियोंक शिकयल्या खातीर अर्गां आनी होगलाप तुका सोम्या जेजू. येवकारिस्ता मारिपात आमकां संरक्षण दिल्ल्या खातीर अर्गां आनी होगलाप तुका सोम्या जेजू. ह्या सोम्याक आमी आराधन करया. ह्या सोम्याक आमच्या देवाक, आमच्या बापाक आनी पवित्र आत्म्याक आराधन करया आनी गावया गीत. ये देवा बापा तू सर्गीच्या सर पडून तुका नमन करता. ये देवा बापा तू सर्गीच्या सर पडून तुका नमन करता. वंदन करू जीवने आमचे समर्पिता. वंदन करू जीवने आमचे समर्पिता. ये जेजू ख्रिस्त
सर्गेच्या सरपडून तुका नामान करता येशू ख्रिस्ता तू सर्गेच्या सरपडून तुका नामान करता उबी राबून आता आमी देवाचें उतर आयकुया. आयचें देवाचें उतर किर्तनाच्या पुस्तकांतलें घेतलां. किर्तनाचें पुस्तक 2 अध्याय. जशें मेरूं वाळटे झरीक आत्रेकता तशें हांव तुका आत्रेकतां. देवाक जिव्या देवाक हांव थान येतां. केन्ना हांव वचून आनी देवाचे मुखामळ देखतलो. बसात. एक न्हंय खंयच्याय एका पर्वताच्या कुशींतल्यान फुटता आनी आखरेक ती व्हड 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 जावन दर्याक येवन मेळटा. आनी येता आसतना ती उडटा आनी पडटा आनी बैलांच्या सुवात्यांनी पर्वताच्या सुवात्यांनी ती वळटा आनी आखरेक येवन दर्याक येवन मेळच्या पयलें एक घडी भर रावता. सगळी फाटल्या जिणी ती पळयता न्हय कशें आपूण आयल्यां गे म्हणून. खंयच्या रितीन म्हजें जिवीत जालां आनी खंयच्या जिवितांत कितले कश्टान पडोन उडोन हालोवन दोलोवन म्हजें जिवीत हांव आयलां आनी एका घडयेन दर्याक हांव वचून मेळटा म्हणलें चिंता न्हंयक. आनी चिंता एक फावटी म्हजी एक आशा आसा त्या पर्वताच्या कुशींत झरींत फुटोन आतां म्हजी एक आशा आसा एकच आशा ह्या सागोरांत वचून मेळची आनी म्हजें जिवीत त्या सागोराक मेळ्ळ्यार म्हाका पुरो. ताच्या की व्हरतें म्हजें जिवीत ना. मोगाच्यान आज आमचें जिवीत एका कैंगे सोयक सुरवात जालां. आमी आमचे प्रायतकीत आमी वाडल्या. आमकां देवान जन्माय दिल्या आनी आतां आमकां एक वाट मात्र आसा ह्या सोम्याक मेळची. ह्या सोम्याक मेळची कित्याक तो आज आमची भेट करूंक आयला. आमकां सुलाभ केल्या ताची आमची वाट ताणें सुलाभ केल्या. तो आमकां मेळोवंक आयला देखून आमी ताका मेळोवंक सुलाभ. एक फावटी आमी ताचें तें मेळ्ळ्या मागीर आमकां भिरांत ना. कशें आयच्या किर्तनांत म्हणलें आसा जशें मेरूं वाळत्या झरीक आत्रेकता
तशें हांव अत्रेकतान देवा एक पावटी म्हाका तें पिवमचें उदक मेळ्ळ्यार पुरो तितली तान म्हाका लागल्या तितली भूक म्हाका लागल्या एक पावटी त्या झरीचें उदक तो उंडो हांवें सेवन त्या सोमी तें एक जाल्यार पुरो आनी तोच सोमी आमकां तेंच जिवीत एवकारिस्ताच्या साक्रामेंतांत तो आमकां दिता एक पावटी न्हंय दर्याक मेळ्ळ्या उपरांत त्या न्हंयचें नांव ना त्या न्हंयक नांव ना मागीर दर्योच तशेंच एक फावटी आमी सोम्याक मेळ्ळ्यार आमी सांपा उलोवन सांगलें बरें न्हय हांव म्हजी येता बागार क्रिस्त म्हजें तें जी येता म्हणल्यार चिंताप आमच्या मतींक येवंक जाय तर बाबानो भयण्यानो आज सोमी आमकां भेट करूंक आयला व्हड एक संदर्भ आमकां दिला ह्या कुंपरेच्या आयतारा दिसा ह्या सोम्याक आमी मेळ्या आनी आमी निरंतरी ताची स्तुती आमी गावया तुमची जबाब देवाक जिव्या देवाक हांव तानेतां देवाक जिव्या देवाक हांव तानेतां देवाक जिव्या देवाक हांव तानेतां आनी आपटी म्हणया देवाक जिव्या देवाक हांव तानेतां हांव निराश जाल्ल्या वेळार देवाक जिव्या देवाक हांव तानेतां हांव संतोश पावल्ल्या वेळार हांव जिणेंत घुस्पडल्या वेळार हांव एक सोरो आनी एक सोरे म्हण भोगुल्ल्या वेळार म्हज्या मतींत काळजांत बें रिगिल्ल्या वेळार काळजांत म्हजे धडधडे जाल्ल्या वेळार काम करचे कडेन हांवें कश्ट भोगुल्ल्या वेळार म्हाका कुरपेची संपत्ती उणी जाल्ल्या वेळार एवकारिस्तांत उर्बा म्हजी उणी जाल्ल्या वेळार म्हज्या कुटुंबांत हांव हेरांत हांवें दुरसणे आयकल्ल्या वेळार तसो सोमी आमकां तेंच उदक आमकां दिता आनी ती सकत पवित्र आत्म्याक मात्र साध्य त्या पवित्र आत्म्याक आमी आमच्या ससायाक आमी आपया पवित्र आत्म्या कडेन आमी मागया पवित्र आत्म्याची ससाय आमकां मेळोवंक येवकार पवित्र आत्म्याक आमी आतां गावया उबे रावया आमचे हात उबारया साध्य जाल्यार आमचे हात उबारया तुका आमचे मोने बरकत तुझे सते राव आमचे सोने येवकार पवित्र
आमचे सोबे. बसया. आमचे दोळे सोम्या ते आमी कंसोवया. तो सोमी आमकां मेळोवंक आयला. आमच्या घरा सैरो आयिल्ल्या वेळार कितल्या उर्बेन आमी भरता, कितल्या उत्सवांत आमी आसता. तो जेजू आज म्हज्या काळजांत आयला आनी आतां ह्या युकरिस्तांत तो हांगासर हजर आसा. आमचे सगळे फिरगस कुटाम ताका आमी समर्पीत करया. आमच्या फिरगजेच्या विगाराक याजकांक, आमच्या फिरगजेंतल्या धर्मिकांक, आमच्या फिरगजेच्या गुरकारांक, गवळी परिशदेच्या संद्यांक, ल्हान क्रिस्तांव समुदायाच्या प्रेरकांक, सर्व आयोगाच्या संद्यांक, संचालकांक आमी सोम्याक समर्पिया. आमच्या युवजनांक आनी आमच्या भुरग्यांक समर्पीत करया. आमच्या भुरग्यांक तो रक्षण दिवन दी. आमच्या घरच्या नातरांक बऱ्या भलायकेन बरोवन वाडोवंक कृपा दिवन दी. आमच्या युवजनांक आशिर्वादीत करून दी. गांवांत आनी परगांवांत वावर करतल्यां पासत, भलायकेन नातल्यां पासत सर्वांकी ह्या सोम्याक आमी समर्पीत करया. मोगळा सोम्या, आमचें समर्पण कितलें म्हळ्यार तितलेंच. आमचें समर्पण आज आमी केल्लें तें आमच्या मतीन दवरून जियोवंकी तुजी ससाय आनी कृपा आमकां दी. मौनपणी थोडो वेळ सोम्या कडेन आमी उलोवया. तो आमचे कडेन उलयत आसा. म्हजो आत्मो जिवन देवाक अत्रेकता तान येता. जशें मेरू वळचे जरीक अत्रेकून रावलां. हें गीत आमी 2 चरणां गावया. कीर्तन 40:1. जीवन देवा अत्रेकता तान येता. म्हजो आत्मो जीवन देवा अत्रेकता तान येता. जशें मेरो वळटे जरी अत्रेकून तान येता. तशें म्हजो आत्मो तुका सदां न्हिदलेता. म्हजो आत्मो जीवन देवा अत्रेकता तान येता. म्हजो आत्मो जीवन देवा भरवशान आशेता. केन्ना वचोन ताचे मुखार रावोंक मेळात म्हाका. म्हजो आत्मो जीवन देवा अत्रेकता
आता नेता मोजो आत्मा जीवन देवा अप्रेता नेता. आमच्या जेजूक मेळोवची आमच्या यात्रेक आमी सोडोवया. आमची तान केदारारी जेजूक मेळची उणी जायना म्हणून मागया. त्या जेजूचो आशिर्वाद घेवचे खातीर आतां आमकां समे तयार करया. तो जेजू आमकां आमच्या जिवितांत तो बेसांव दिता. आमी चलच्या वाटेक ताणें बेसांव घालच्याक, आमी करच्या वावराचेर बेसांव घालच्याक, आमच्या घरांत आसच्या प्रायवंतांचेर, भुरग्यांचेर, युवाजनांचेर, गांवांत आनी परगांवांत आसलेल्यांचेर बेसांव घालचे पसत आतां आमी दिमी घालून येद्या व्हडा सक्रामेंताक गीत आमी गावया. देवा विचित्र सक्रामेंता काल तुझ्या कष्टांचो उगडास तुवें आमकां सोडलाय. तुजे सोडवणेचो फळ सदांच आमचे ते आमी बगी सारको तुजे कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्तेराक आमी मान करूं दयेन आमकां फोव कर, जो जियेताय रास करताय ससनाच्या ससना. विकार बापानो याजाकानो आनी तुमी मोगाच्यानो म्हाका आज हांगासर आपूण मिसाचें बलिदान भेटोवंक आनी तुमच्या संगात करिस्ताचें करिस्ता विशयांत उलोवंक अवकाश करून दिल्ल्या विकारांचो याजाकांचो हांव मनपूर्वकी उपकार पडटा. ह्या इगर्जेक रिक्ताना एक दुसरो अनुभव जाता. ह्या कातेद्रालांत एक विशेष रितीचें एक भक्तीपणाचो एक जागो म्हणून हांव लेखतां आनी ह्या परिसरांत येवचें आनी हांगा रावचें आनी हांगा जिवचें म्हणल्यार एक निजायक व्हड संतोश सोम्या संगीत रावले पर्यंत जाता. देखून असलो एक मनोभाव आमकां सगळ्यांकी आसा म्हणून हांव लेखतां आनी ह्या मारिपात आमकां सगळ्यांकी तोच सरस्वत देव
येवकारिस्तांतलो जेजू सांगाता दवरून दी आनी तुमकां सगळ्यांक हांव बरें मागता बऱ्या भलायकेन जियोवची कृपा देव तुमकां दिवूं दी तुमकां तुमच्या भुरग्यांक तुमच्या नातरांक सगळ्यांक आदार दिवं दी म्हणून म्हजी मागणी देव बरें करूं. रोसारी सायबिणी आमकां घे तुज्या गोपान लिपय तुज्या माता आमकां सांडूं नाका गे दुस्मानाच्या हातान आमकां सांडूं नाका गे दुस्मानाच्या हातान सवे आमकां बरे आशीर्वाद दी आमकां. भगवंती रोसारी सायबिणी आमचो विनंती कर भगवंत कशेचे करुवेन निवर आमकां आमच्या देवा आमच्या आसमानांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन.